गोंय सरकारान गोवा मायल्स गोंयांत हाडून गोंयकार टॅक्सीकारांचेर अन्याय केला. इतली वर्सां सावन टॅक्सीचो धंदो करपी गोंयकार टॅक्सीकारांचो धंदो जाम जाला. तातूंत कोवीड महामारीक लागून गोंयांत अंतरराष्ट्रीय पर्यटकूय येनात. गोंय सरकारान आतां तरी गोवा मायल्स बंद करचे आनी गोंयकार टॅक्सीकारांक आदार दिवचो. तशेंच टॅक्सीकारांक सतावपी हेर मागणे घेवन टॅक्सीकार मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळे. सोमारा दीस मुखेलमंत्र्याच्या बंगल्यार टॅक्सी धन्यांची मुखेलमंत्री आनी येरादारी खात्याच्या मंत्र्या बरोबर बसका जाली. टॅक्सीकारांनी आपले मागणे मंत्र्यां कडेन मांडले. सरकारा वतीन मात आजून कसलेंच आश्वासन टॅक्सीकारांक दिल्लें ना. गोवा मायल्स बंद करप काय ना हाचेरूय आजून निर्णय जाल्लो ना. तेंचे वॉटेवर द डिमांड्स जे कितें आसा ते सगळे डिमांड आयकून घेतले. थोडेशे तेंच्या वांगडा डिस्कशन सगळें सुरू आसा आनी अकॉर्डिंग टू दॅट सरकार जो बरो निर्णय गोंयकारांच्या हिताचो निर्णय जो आसा द इंट्रस्ट ऑफ टॅक्सीकार आनी टुरिजम हे दोनूय विशय एकी कडेन घेतल्या उपरांत जो समतोल एखादो निर्णय जो आहा तो थोड्या दिसांनी घेतलो. हाव लॉंग इट विल टेक एवरी टाइम देयर इज क्लॅशेस बिटवीन त्याचे आत्ता डिस्कशन ओके त्या डिस्कशनाच्या उपरांत आमी कन्क्लुजनाचेर येतले. हांव एक मानून घेता आनी तेंचे आयकून घेतला. आमचे टॅक्सीकार भाव सगळे गोंयकार हे बिजनसान आसा आनी तेंचे ज्यो अडचण्यो आसा तेणी त्यो आमचे फुडें मांडलेल्यो आसा. हांवें तेंचे आयकून घेतला आनी तांकां आश्वासन इतलें दिलां की आमी परत एक दुसरी मिटींग आपयतले आनी ते दुसरे मिटींग आपयता म्हणल्यार तेंचे जे जे डिमांड आसा तेंचे जे जे प्रॉब्लेम आसा तांकां ऑटोमॅटीक दिसतले की हे सॉल्व जाले म्हूण. आतां हेजे आदीं हांव मुद्दम सांगता तांकां पॅन्डेमीक टायमार तेंचो एक डिमांड आसलो की आमी हे वेव करचे म्हूण. वेदर फर्स्ट पयली ओली पेनल्टी वेव करपाक केल्ली मागीर टॅक्सूय आमी वेव केले. आतां तेंचे हें आसा की तेंचे बिजनस रेड्यूस जायत वयता आनी ताका कारण आसा आनी ते गोंयकार हे बिजनसान हे वेवसायान पयलींसून आसा. कशें तांकां कायम दवरपाचें, कशें ट्युरिस्टांकूय सोंपेपण मेळपाचें ते आमी डिस्कस केल्ले आसा. आनी हितून मेन विशय म्हणल्यार एक मिटर बसोवपाचो. हायकोर्टान आदेश दिल्लो आसा मिटर बसोवपाक. ते मिटर बसोवपाक रेडी आसा पूण मिटर बसयतना तांकां दुसरो कितें दुसरे वेगळे वेगळे इश्यूचो तांकां सुदार जाल्लो जाय. आमी मान्य केलं की हे तेंचे डिमांड सादारणपणे जेन्युइन आसा आनी ते जेन्युइन डिमांड आसा म्हूण सरकार ते कन्सिडर करून कशें ते पयस करपाचें ते पयस करतले आनी हे टॅक्सी बिजनस जे तेंचे हातीन उरपा जाय आनी तांकां बरेपण मेळपा जाय ते मेळटलें. पूण एक मिटिंगान सगळें सॉल्व जायना. हांवें तांकां सांगलां आनी एक मिटींग जाय पडटली. ते मिटींग सीएमा कडेन टायम घेवन हांव तुमकां मेळटलो. जशें हांवें सांगलां गोवा मायल्स आसून दी बाकीचे प्रश्न आसून दी हे प्रश्न आसतलेच. सो तेजे योग्य कितें ते डिसिजन तेंचे वदान कितें घेवपाचें ते हो गोंयकारांक आनी ट्युरिस्टांक जे बरें पडटा ते आमी डिसिजन घेतले. खतखत्याचो हे आमचो विशय आसलो तो गोवा मायल्स. गोवा मायल्स आमकां सारकीच पिडापीड लागलेली आहा. ताका लागून आमचें डिस्कशन जालें. डिस्कशनार आमची बाजू आहा ती आमी मांडलेली आहा. पयलींच ही नांदी जाल्ली आहा आयज आनी नांदेक बरो रिस्पॉन्स दिल्लो. तितून सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मायकल लोबो, मागीर आमचो CM सदानंद तानवडे अलॉंग विथ आमचे सगळे पदाधिकारी जे युनियनाचे सगळे पदाधिकारी थोडेशे गेल्ले खूब जाण पूण मोजके एक 14, 15, 12, 13 जाण आमी गेल्ले आनी तेजे कडेन आमची गाराणी मांडून घेतली. तेंच्यांनी बरे भशेन आयकल्या आनी तेंच्यांनी पॉझिटीव हें दिलां बाबा कितें तरी करतले. पूण पॉझिटीव दिल्या उपरांत आमकां आतां कितें साकर खावपाची आमकां संवय जाल्यात आनी एकदां आमी खडी साकर खावन पळयता तेंचेर एक विश्वास दवरता. सेकेंड मिटींग तेणी रोखडीच दिता म्हणून सांगल्या. ते आमकां तेंच्यांनी 60-70% रिजल्ट दिता म्हणून सांगला. कित्याक आतां हें सगळें मिडिया वजरी आमकां सगळें तें हें करूंक मेळना पूण एक बरे तरेचो आमकां एक रिस्पॉन्स दिल्लो आहा. इतलेंच सांगता. सेकेंड मिटींग कितें जालें तेणी सांगलें की सगळ्यांक मिटर घालतले हितून तुमचो सॉल्व जातलो प्रॉब्लेम. तो मागीर आमचो एकूच हें आसलो बरो स्टँडर्ड म्हणजे आमचे हेजेर गोवा मायल्साचेरूच आयज उदराप आसलें. तेणी काडलेलो विशय काडलेलो तेणी विशय आमी हें मिसळ करूंक दिवंक ना. आमी एकाच विशयाचेर आज उलयल्या ती गोवा मायल्साचेर. 30,000 धरिनात. रजिस्टर्ड टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट 30,000 आमी 10,000 धरतात. त्या गोवा मायल्साक 30,000सून 10,000सून कितले जॉईन जाले तुमीच हे करा मातशें प्लीज. आणि नेक्स्ट टायम तूं म्हाका क्वेश्चन कर बाबा हेतून 3,000 जाले कित्याक 3,000 जाले. सरकारान पॉलिसी जर बरी केल्ली न्हू गोवा मायल्साची जाल्यार 3,000 कित्याक जाले. सगळे जाण जातले मरे. सरकारान हे चिंतूंक जाय न्हू.